देवान म्हणटा तूं म्हजो मोग करताय म्हणून. जरी तर आमी देवाचो मोग करता तो देवान सांगला बी करता न्ही. देखून आज आमकां देवाचें उतर म्हणटा जरी तर आमी देवाचो मोग करता देवाची आज्ञा पाळूंक आसा. जें कितें देव आमकां सांगता तें सांगूंक तें आमी पाळूंक जाय. जें कितें देव आमकां सांगता तें आमी पाळूंक जाय. जरी तर तूं म्हजो मोग करता म्हजे उपादेश पाळटाय. उपादेश पाळिनासल्यार खंडी जावनी दुबाव आसा. तूं म्हजो मोग करताय की हो मोग करनाय म्हणून. आयच्या दिसा हो संदेश आमी काणयता आसतना जे कितें देवाचे उपादेश आसात त्या उपादेशा प्रमाणे आमी जिवंक प्रयत्न करया. इल्लेशे आमी प्रयत्न करया. आनी केन्ना प्रयत्न करता ते उपादेश पाळूंक खंडी जावनी देवच आमकां ते उपादेश पाळूंक आदार आनी कृपा दिता. म्हाका उडास आसा जिणेंत आमच्या केदाळ आमी देवाक पयस वयता. एके कडेन देवाची वाट एके कडेन देवच आपूण मुखेलपण घालून घेता आनी आमकां सारके वाटेर हाडटा. एक तरणाटो आशिल्लो एका पिळगेजीन म्हज्या आनी थंयसर तो ताका जाय जाल्या रितीन जियेतालो. ताचें जिवीत नाना तरेचें जावन आशिल्लें आनी उपरांत एक दीस ताका देव ताका भेटता आनी तो म्हणटा फादर हांवें सर तुजी पातकां केल्यांत पूण म्हाका जेजू दिश्टी पडटा आनी म्हणटा म्हज्या फाटल्यान ये. हांवें सगळें काम सोडलें आनी दर्याचे तडेर वचून बसलो आनी दर्या तडेर बसता आसतना थंयसर आनीक म्हाका जेजू पयस लागीं वचून दिश्टी पडटा. परत आनी कडेन गेलो खडपाचेर बसलो कित्याक हांवें चिंतलें हांवें पातकी आनी कोणाचो आवाज गाय आनी कित्याक म्हाका जेजू आपयता. जेजू म्हाका लागीं करून नजो हांवें पातकी म्हणून. आनी खडपाचेर बसता आसतना दर्या तडेर परतून ताका जेजूच्या मुखार लागीं येवचें दिश्टी पडलें. तूं म्हाका जाय तूं म्हाका जाय म्हाका तुजी गरज आसा. आनी आयकलो तरणाटो इल्लो दरेस्पद जाता नासमाधानी जाता आनी म्हजे लागीं येवन म्हणटा फादर म्हाका तुमच्या लागीं वच म्हूण जेजून सांगला. देखून आतां हांवें कितें करूं तुमी सांगा. हांवें सांगलें पयलें तूं कांयच भियें नाका सगळें सारकें जातलें पूण एक बरी रितीन कर. ताका हांवें केरळा मुरिंगोड पोट्टा धाडलें. थंयसर बरे रितीन करून आयलो आनी ताचे उपरांत ताचें मागणें ताचें जिवीत संपूर्ण बदल्लें. ताणें करचें काम ताका वायट आवडटलें तें सगळें ताणें सोडलें आनी ताचे उपरांत निमाणें ताणें आपल्या मागण्या वरवीं आशिल्ल्या सगळ्या फिरगेज कुटुंबाच्या सांद्यांक प्रत्येक युवा जनांक सांगात हाडली आनी कोण येवंक आयकनासलीं. संवसारा फाटल्यान आशिल्लीं विचित्र तरी सत ताणें तांची पातकां सांगलीं. कोण ताचें आयकना. ताणें सांगलें तुवें असलीं पातकां केल्याय तुवें असलीं पातकां केल्याय तुवें असलीं पातकां केल्याय. आनी तांची पातकां सांगता आसतना ताका शॉक जालो. हाका कशें कळ्ळें. ताणें सांगलें म्हाका देव म्हणटा तुका लागीं हाड ताचे साक्षी. देव म्हाका म्हणटा सगळे युवा जन लागीं हाड मागणें करात तुमी म्हणून. आनी अशें थंयसर इगर्जेंत युवा जन सांगात येवन मागणें करूंक लागले. म्हाका चिनो खंडी जावनी देवाक जाय जाल्यार देव विसरून काडटा पूण आमचें सहकार्य बरें मन आमी ताका दाखोवंक जाय. देवाचे उपादेश पाळचे म्हळ्यार कश्टांचे न्ही. देवाचे उपादेश पाळचे म्हळ्यार असो आजकाल संवसारांत भारीच एक नाका जाल्लें न्ही. पूण देवाचे उपादेश पाळ्ळ्या वरवीं देवाक आमी सांगात दवरता ताचो मोग आमी करता आनी ह्या मोगा वरवीं ताका आमी मान दिता आनी मानून घेता. तो आमचो रचणार तो आमचो सर्वंडार तो आमचो सर्वस्व म्हणून. देखून आमकां आमी विचारया करिज्माच्या काळार देवाचे उपादेश पाळटा गी वा ना. देवाचे उपादेश पाळटा जाल्यार देवाचो हांव मोग करता. जावं पुरो हांव मिसाक वयता मागण्या वयता नव्यान आयकता टॉक्स आयकता नाना तरेचे संगती हांव करता पूण ते केल्ल्या वरवीं देवाचो मोग म्हणजे तें आसा. देवाचो मोग हांवें म्हाका दाखयता देवाचो मोग म्हणजे काळजां भरून निजान की आय लव गॉड द मोस्ट जाता की आय लव जीजस द मॅक्सिमम. देवाचो मोग आनी जेजूक हांव चड मोग करता म्हणजे ताचे खातीर कितेंय करूं तयार आसा. ताचे खातीर उलोवन आसा ताचे सांगता भोंवोन आसा ताचे सांगता वावर करून आसा ताचे सांगता आपण ताचे सांगता आमकांच आमी समर्पण दिवन आसा आनी खंयसर आसलो तो ताचे सांगता आमी उलोवन आमी आसा गाय म्हणून. फाटल्या दिसांनी आनी एक व्यक्ती म्हाका मेळ्ळी आनी शिवडयत आसतना म्हाका व्यक्तीन सांगलें जेजू मी सांगता आसा बरें म्हाका कांयच बेना म्हणजे कश्ट आयला ताका सांगचें हांवें म्हाका बेजार आयला ताका सांगचें हांवें संतोश ताका सांगचें हांवें आनी सहरी सांगत ताका हांवें सांगचें आनी अशें उलोवन आसता जेजू लागीं म्हणून कितल्या पुरबाचें जिवीत. आनी आमी संवसारांत आसता आसतना आमच्या वावरांत आमी आसता आसतना
निजा की आमी जेजूक सांगाता काणगेन भोंवतांगी जेजू लागीं उलयता आसतांगी पवित्र आत्म्याची कृपा मागून आसांगी जेजूची आज्ञा पाळना सांगी जरी जर पाळना सांग जाल्यार देवाक अर्घ ना जाल्यार वो एखाद्या मातशें काळ देव म्हणटा म्हजी सरशी पाठी ये आनी वय संदर्भ काणगेन आयचे दिसाचे देवा संदेश काणगेवन आमी समेस्ताची पाठी प्रयत्न करया आमच्या आदल्या जिवीत सोडया नव्या जिविताक आमी भितर सरया नवें जिवीत कितें देवाचो मोग करता जाल्यार देवाची आज्ञा पाळटा देवाचो मोग करता म्हणून देवाची आज्ञा पाळना जाल्यार ताका अर्थच ना आनी सगळ्यांत आमकां देव म्हणटा तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा तुमी ताका पयस दवरनाकात ताका तुमी मोगान सांबाळात ताका तुमी सर रितीन तुमचें कितलें बरेंपण करूं येता तें सगळें बरेंपण करात आनी केन्ना तुमी बरेंपण करतात रिच्या बापाक महिमा मेळटा देखून आमच्या दुस्मानाक आमी पयस दवरचें न्हय आमकां द्वेशी जाल्यार पयस दवरचें न्हय आमकां अपमान केल्यार पयस दवरचें न्हय आमकां दुखता आमकां कस भोगूंक पुरो म्हणून देवाचे नदरेन देवाच्या दृश्टीन आमी देवान कितें सांगलां तें केलें जाल्यार देव आमकां हात सोडिना तो आमकां फूण घालचो ना ताका म्हाका ना तुमकां आयचे दिसता सर पददार देव बाप पूत पवित्र आत्मो आपलो आशीर्वाद तुमचेर घालो आमेन.